नव्या 3 मंत्र्यांक वाटली खाती सुदिनाक पावर, रिन्युएबल ऊर्जा आणि हाऊसिंग, फळदेसायाक समाज कल्याण, न्हंय येरादारी, निळकंठाक नुस्तेमारी आणि एनिमल हजबंडरी. सावंत सरकारान महामंडळाय वाटली उल्हास कदंबा, जीआयडीसी आलेक्स, जीएसआयडीचो उपाध्यक्ष जोशुआ, दाजी एसजीपीडीए, देवयाक राणा, जेनिफर एनजीपीडीए. गोंयांत कोविशिल्ड वा कोव्हॅक्सिन वाशिनाचो 18 वर्सां पिरायेवाल्यांक बुस्टर डोस. प्रायव्हेट हॉस्पिटलाच्या वॅक्सिनेशन केंद्रांनी दरेकी ₹386 डोस. सांखळेचो नगरसेवक, काँग्रेसीचो खडेगाड फुडारी, सीएमाक वेंचणुकेक टक्कर दिवपी धर्मेश सगलानीक खंडणी केशींत क्रायम ब्रांचीचे अटके उपरांत 24 वरां भितर जामीन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणटा संवसारीक व्यापार संघटना WTOक मान्य असल्यार भारत सगळ्या संवसाराक खाद्यान्न पुरवण करूंक तयार. विधानसभेत मायकल संकल्प भायर अमित युरी सांबाळटले काँग्रेसीचो फ्रंट मेंबरशीप ड्रायव्ह पक्ष बांदावळ. ब्लॉक पीसीसीची पुनरचणूक, नवे जीपीसीसीची पहिली बसका. वास्को खारीवाड्यार बोवा, जीसीझेडएमए आणि एमपीएचे अकस्मात जॉईंट इन्स्पेक्शन पळोवन लोक काचाबूल. लोकांनी एक्टिव्हिस्टांनी इन्स्पेक्शन आडायले, घरां मोडीत म्हणून भंय. पवित्र सप्तकांत पोन्ने गोंयची बेसिलिका बॉम जेजू इंगर्ज टुरिस्ट आनी बाकीच्या लोकांक भेटे खातीर बंद. आयतारा 17 एप्रिलाक सावन 11:30 उपरांत लोकांक उक्ती. मिनाची ग्रेड थाराय नासतना ई ऑक्शन कशें केलें? पिसुर्ले मीन येरादारी प्रकरणात हायकोर्टाचो गोंय सरकाराक प्रश्न. 7 दिसां भितर एफिडेव्हिटार मागल्यात जाप. वास्को बायणा रामनम मिरवणूक वाद हाताळपी पुलीस ऑफिसरांच्यो ट्रान्सफरी. नव्या ऑफिसरांकडेन ताबो, 13 जाण ताब्यांत. सीसीटीव्ही फुटेजीचेर तपास. ईडीसीन मुख्यमंत्र्याक दिलो 12 कोटी 80 लाख प्रॉफिट चेक. 84 लाखांचो डिव्हिडंडूय रोखडोच. वर्साक ईडीसी दिता 13 ते 15 कोटी. मुख्यमंत्री म्हणटा महामंडळांनी देख घेवची. केंद्र सरकार रोखडेच हाडटलो नवे सुधारीत सहकार धोरण. सहकार मंत्री अमित शाह उलयलो. रशिया युक्रेन गेराचे संकट दिशी दिशी आनी खर. युक्रेना बरोबर चालू आशिल्ल्यो वाटाघाटी डेड एंडाक. दोन पदवी अभ्यासक्रम एका बरोबर शिकूंक यूजीसीचो बावटो. पदवी, पदव्युत्तर, डिप्लोमा खंयचेय 2 अभ्यासक्रम एका बरोबर शिकूंक यूजीसीची मान्यताय. कोविड XC व्हेरियंटाचेर केंद्र सादूर. आरोग्य मंत्र्यान घेतली राज्यांची बसका. भारतात पयले केसीचो बोवाळ. राज्यांक दवरूंक लायल्या व्हेरियंटांचेर नजर. सुविधांचो रिव्ह्यू. देशांत कोविडाचो नेट एकसारको देंवता दिसपट्टे. नवे दुयेंती 1000 सकल. राष्ट्रीय पावंड्यार कोविड लसीकरण पावले 186 कोटी वयर. गोंयांत 27 लाख पार. पदभार घेतनात वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री बाबूश इन एक्शन. सालिगांव वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटाची केली पळोवणी. दरेका आमदारान शाळेच्या भुरग्यांनी खंय प्लांट पळोवचो. हो प्रांत शांत, स्थिर आणि आतंकवाद मुक्त जाय. प्रधानमंत्री मोदीचो पाकिस्तानाच्या नव्या प्रधानमंत्र्याक संदेश. शहबाज म्हणटा भारताबरोबर जाय शांतिकाय सहयोगाचे संबंध. शेअर बाजाराचे मार्केट पॉझिटिव्ह उक्ते. सेन्सेक्स परत 59,000 मेरेन. निफ्टी ऑपरेट जाता 17,600 मेरेन. IPL क्रिकेट सर्तीत राती नवी मुंबई डी.वाय. पाटील स्टेडियमार जाल्ले मॅचीन
CSKन RCBक हारयले 23 रनांनी. गोंयचो सुयश प्रभुदेसाय ताचे पयले मॅचीन शाइन.